ॲडमिनिस्ट्रेशन जे आसा हय ते म्हाका दिसता अजूनय कांय प्रमाणात डळमळीत आसा. म्हणजे कितें जालें, जी म्हत्वाची खातीं आसा, उदाहरणार्थ रेव्हेन्यू, जे मामलेदार आसा, डेप्युटी कलेक्टर आहात, कलेक्टर, हे जिल्ह्याचे तालुक्याचे आमचे सगळे एक्झिक्युटीव असतात. करेक्ट. सो ते डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका दिसता खूब दुर्लक्ष जावपाक लागला. म्हणजे पयर पांडुरंग मडकयकारान जो आरोप केलो तो हॅज रिलेटेड टू दीस डिपार्टमेंट आशिल्लो. आनी ज्या म्हाका दिसता ते खाते बदल जेन्ना करतो अशें आयकता आमी, जशी चर्चा जी आसा, म्हणजे पयर हेणी सांगला न्ही, तवडकरांनी सांगला की सेशन सोंपतकूच रोखडेच जातले म्हणून ते. सो फुडल्या 8 दिसांनी जावपाक जाय न्हू. जाल्यार ते खाते बदला वांगडा, फेरबदला वांगडात, मंत्रिमंडळ फेरबदला वांगडात खाते मातशी खाती बदलपाक जाय. 27 इलेक्शन जे आसा ते जर फेस करतलो बरे भशेन जाल्यार म्हाका दिसता आत्तां कांय चेंजीस, मेजर चेंजीस करपाक जाय. मुख्यमंत्री टीम चेंज जावपाक जाय, टीम चेंज जावपाक जाय आनी ॲडमिनिस्ट्रेशन, ह्यो दोन गजाली जाग्यार घालच्यो योग्य पडटल्यो. मुद्द्याचेर व्हरून सोडटोय म्हाका. तूं म्हाका सांग लौकीक बाब, हे रावंड टेबल इज द बिगेस्ट प्रोपोनंट ऑफ कॅबिनेट रिशफल. फाटल्या आतां कितली फावटी आमी विशय चर्चा केली हाचेर, कितली फावटी आमी सांगलें की दोतोर कर, कळ्ळें, तूं जेन्ना हें करनासतना रावता हें तुगेलें गोंयचे बऱ्याचें न्ही म्हणून. आतां दोतोराचेय बऱ्याचें न्ही तें, कांय जाणां आहा ते भितर, पण गोंयचे बऱ्याचें न्ही. सो लौकीक बाब, आज जेन्ना पांडुरंग बाबान परत हो विशय काडला की सेशनाच्या उपरांत रिशफल जावपाक शकता, म्हाका सकाळीं एका आमचे बरे इश्टान फोन मारलो, अरे म्हणपाक लागलो जाता सेशनाच्या उपरांत. हांवें पळय, अ वीक इज अ लाँग टायम इन पॉलिटिक्स, कळ्ळें तुका. आनी जितलें म्हळ्यार आमी पळयलां, समटायम्स म्हळ्यार 24 hours ऑल्सो इज अ बीग टायम इन पॉलिटिक्स. सारकें न्ही. तरी म्हळ्यार कितें आहा, तूं जर म्हाका विचारता कानार कितें पडटा काय म्हण, जाल्यार कानार हें पडटा, इतलें आमी म्हणपाक शकतात. सो लौकीक बाब, कितें कानार पडटा तें मातशें तोंडार हाडून सांगशीत. रावंड टेबल म्हटलें म्हणून सांगता. पयलीं कॅबिनेट जाताले मिटिंग्स न्हू बिल्डिंगेन, तेंची टेबल अशी रेक्टेंगल अशी आसली. पूण आतांचे हांवें पयल्ले कॅबिनेट रूम पळयल्लो, तेंचे टेबल आतां रावंड आहा, तेचे रावंड बसता. हय, आतां जे नवे जे तुवें सांगपाचें म्हणणें कितें, रावंड टेबलाचेर आमी कितें उलयता तें आयकुपाचें सोडून आमी टेबलच रावंड केलें म्हणून. सो ते आतांचे टेबल रावंड आहा. आनी काल जेन्ना CM दिल्ली आसले, मिटींग जाली अमित शाह बरोबर, बाकीच्या बरोबर, तेन्ना आमी तेंचो कमेंट घेतलो फोनाचेर रिकॉर्ड करून. आनी तेणी म्हटलें पॉलिटिकल फ्युचर हेजेरूय चर्चा, पॉलिटिकल गजालीचेरूय अमित शाह बरोबर चर्चा जाली म्हटलें. सो म्हजो नेक्स्ट प्रश्न आसलो तेका, ह्या पॉलिटिकल चर्चे भितर रिशफल येता काय म्हणून अशेच पद्दतीन विचारलो. तो एक फुडल्या चर्चेचो भाग आहा. आनी आमचे पार्टी प्रेजिडेंट, स्टेट प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दिल्ली येयल्ले आसा, आनी फुडलें मागीर सांगता. ऑन रिकॉर्ड. Says a lot. And this is on record. This is not off record. Yeah. ऑफ रिकॉर्ड कितें सांगलें तें हांव विचारना लौकीक बाब तुका, तें बरोबर न्ही. पण ऑन रिकॉर्ड सुद्दां मुख्यमंत्री जेन्ना ह्यो गजाल सांगता, सो इट्स अ व्हेरी क्लियर इंडिकेशन करपाचें न्ही. आतां कितें फावट सांगप. I think we have spoken too many times about this cabinet reshuffle, but Pramod, the speaker, when the speaker speaks, openly saying that cabinet reshuffle will happen, and there are very arrogant people in this thing which have to be taken care of. So, Ajo Ghazali, the words which he used are very upfront and straight. So, it gives an indication that very soon we will have a cabinet reshuffle. Looks like. गरज आसा सारकी करपाची.